सुयामी करा देवाच्या मिळ्यामी बांधांकी कोटाच्या सुंगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटूया बली देवाक मोगाच्या क्रिस्ताची सुचे मरण समारंभता ताच्या पुनर्जीवनपण परगटाव ताच्या येण्या आमी उद्रेकताव मिस्तेर मोगा सोनियाळताव सुयामी घरा देवाच्या मिळ्यामी बांधांकी कोटाच्या सुंगी क्रिस्तांच्या सोम्याच्या भेटूया बली देवाक मोगाच्या. बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. चकड आमी बसया. मोगाळ इश्टानो, आज पवित्र सभा सा बार्तोलोमेव एक आपोस्तल हाचे फेस्त संभ्रमता. ह्या दिसा आमी हांगासर कैद्यांचो सेवेचो दीस आचरण करता. हाका इंग्लिशान प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया म्हणटात. सा मॅक्सिमिलियन कोल्बे ह्या मिसावाचो पात्रोन. ताचें फेस्त ऑगस्ट 14 संभ्रमता. ताच्या फेस्ताच्या पयलेंच्या आयतारा कैद्यांचो सेवेचो आयतार वा प्रिझन मिनिस्ट्री संडे आचरण करता. आमच्या फिरगजणी पुढच्या 13 तारखेर हो आयतार आमी संभ्रमला. कैद्यांचे सेवेचे मिसांव भारतांत 1986 इस्वेंत केरळांत दोगां सेमिनरिस्तां मुखांत्र जल्माक आयले. मंगळुरांत 1999 इस्वेच्या सप्टेंबराच्या 20 आनी 7 तारखेर अस्तित्वाक आयले. तवळचे स्थापक डिरेक्टर मानादीक बाप विल्फ्रेड रॉड्रिगस आज आमचे हे मिसाचें बलिदान भेटोवंक आमचे संगी आसचेंच आमचें वर्तें भाग. तवळतावन आज म्हणसर ह्या मिसावाक कार्मेलीत याजक आत्मीक डिरेक्टर जावन मार्गदर्शन दिते आसात. धार्मीक भयणी आनी लायकां अशें सुमार 30 आनी दोगां क्रियाळ रितीन हे मिसांव मुखारून व्हरते आसात. अशें आसता हो दीस ह्या पुणशेतांत तुमचे सांगाता आचरसूंक आमकां व्हड अभिमान भोगता. जेजून ताच्या मिसांवा विशीं उलयत आसतना देवाचो प्रेरक आत्मो म्हजेर आसा, कित्याक दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करूंक ताणें म्हाका अभिशेक केला. बंदेंत आसलेल्यांक सुटका, कुरड्यांक दिश्ट, दणसतल्यांक सवकासाय बासोवंक आनी सर्वेस्परान दया माया दाखोवचें वरस पासारूंक म्हूण तांणी म्हाका धाडला म्हूण इसाया प्रवाद्याचो कवळो उल्लेख करून सांगता. पवित्र स्नानांत आमी सकट देवाचीं भुरगीं आनी जेजूची भाव भयणी जाल्ल्या आसता आमकां समेस्तांक ह्या मिसावांत वांटो आसा. बंदेंत आसच्यातय तशें तांच्या कुटुंबदारांतय मोवाळ जावंक, ताचे पासून मागोवंक, तांकां सादी तर भेट दिवंक, तांच्या सुटके खातीर वावरूंक आमकां एक जबाबदारी आसा. त्या विशीं आमकांच आमी जागृत करया आनी ही सेवा अप्रमीत रितीन दिवन आजच्या प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया मंगळूर घटका पासत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. ही चिंतना मतीन दवरून आमी मिसाचें बलिदान मुखारून व्हरया. सगळ्यांनी उबे रावचें. म्हज्या भाव भयणीनो, सांत बार्तोलोमेचें फेस्त आचारूंक सांगातास कैद्यां खातीर आनी कैद्यांची सेवा करच्या प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया ह्या आमच्या स्वयंसेवकां खातीर मागोवंक आमी भेटोवचें बलिदान
देवाक मानतर असले जावच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी देवा लागचे आनी एकामेका लागचे बोगसाण्या मागया. हांव पातकी सगळ्या देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडान विसरून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत म्हगे वंसलास हांव कारवरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. Sumia kakutka Sumia kakutka Krista kakutka Krista kakutka Sumia kakutka Sumia kakutka Mahima 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 Deva Usaki Ani Shanti Tachaita Sonsari Sarvispura Deva Sarki Charaya Sarputveda Deva Bapa आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यातून वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सुमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढतात आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय आमचे मागणे मारून घे की त्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता जेसू ख्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थुया सर्वेच पोरा तुझ्या धर्मदूता भगवान बार्तोलोमेवान वडा भावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो ताचे वेनवणेन आनी मजतीन तुजे पवित्र सभेचे देखी वोन क्रिस्ती जिणये वरवीं सगळो अक्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडूनदार म्हूण वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक पावो म्हूण आमी मागता आमच्या सुम्या तुझ्या पुता जेजू क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुझे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना
उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. देवदूतां मदल्या एकल्यान म्हजे सशीन येवन म्हळें, ये आनी हांव तुका शेळयेची पोतींदोमची व्हंकल दाखयतां. आनी त्या आत्म्याच्या बळान ताणें म्हाका एक ऊंच दोंगराचे ताळवेर व्हेलो आनी थंय तावन पवित्र शहर जेरुसलेम म्हाका दाखयलें. सर्गा वयले देवातावन तें देंवोन येतालें. देवाच्या वैभवान तें सगळेंच परजळतालें. तसो परजळ एक भोव मोलादीक माणका सारको तळतळीत वज्रा सारको दिसतालो. त्या शाराक रुंद आनी उबार पागोर आसलो. ताका 12 दारवटे आसले आनी एक दारवटे सशी एक देवदूत पारोत करूंक दवरलेलो. इस्रायलाच्या 12 कुळयांची नांवां त्या 12 दारवट्याचेर कांतयलेली. उदेंतीच्या कुशीन 3 दारवटे, उत्तरेक 3, दक्षिणेक 3 आनी अस्तमतेक 3. शाराचो पागोर 12 बुन्यादीचेर बांदिल्लो. तांचे वयर शेळयेच्या 12 दंडुतांची नांवां बरोवन गेल्लीं. देवाचें उतार्यें. देवाचे गोड उपकार. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे रासवटकेची महिमा वाखणतेले. तुझी भक्त सर्वेस्परा, तुझे रासवटकेची महिमा वाखणतेले. सर्वेस्परा तुवे रचलाय ते सगळे, तुझी स्तुती गातले. तुझे भक्त कादीन वाचतले, तुझे रासवटकेची महिमा वाखणतेले. तुझो प्रताप वर्णितले. तुझे भक्त सर्वेस्परा, तुझे रासवटकेची महिमा वाखणतेले. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्यो नितीवन, सर आपल्या कर्णांनी तो दयाळ. आपणाक उलो मारतेल्या सोमेस्तां, वय खऱ्या मोनान उलो मारतेल्या. सर्वेस्पर लागीं सासा, तुझी भक्त सर्वेस्परा, तुझे रासवटकेची महिमा वाखणतेले. तुझी भक्त सर्वेस्परा, तुझे रासवटकेची महिमा वाखणतेले. हालेलुया, 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 हालेलुया. Mestri deva soputu Israela sorai tu. Hallelujah, 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 hallelujah.
सर्वेस्पोर तुमचे सोभे आसो तुमचे सोवे आसो जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्त महिमा तुका सोम्या तवळ फिलिपाक नाथनायल मेळ्ळो आनी फिलिपान ताका म्हळें मोइजेच्या नियमशास्त्रांत आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाचे विशयान बरोवन आसा तो आमकां मेळ्ळो नजरेचो जेजू तो जुजेचो पूत नातालान जाप दिली नजरेचो थंय तावन कितें बरें येत फिलीप ताका म्हणालो ये आनी पळय आपणास हरशीं येतल्या नातानायलाक पळोवन जेजून म्हळें पळया एक खरो इस्रायल घर हाचें थंय कसलेंच कपाट ना नातानायलान जेजूक विचारलें तुका कशी म्हजी वळख जेजून ताका जाप दिवन म्हळें फिलिपान तुका आपोवचे आदीं आंजुराच्या रुखामळी तूं आसतना हांवें तुका पळयलो नातानायल ताका जाप दिवन म्हणालो मेस्त्री तूं देवाचो पूत जेजून ताका म्हळें आंजुराच्या रुखा मुळांत हांवें तुका पळयलें म्हूण हांवें म्हळें देखून तूं सत म्हणटाय हाचे प्रास वोर 3 घडीत तूं देखतलोय आनी उपरांत तो म्हणालो सतस हांव तुमकां सांगतां सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशा पोताचेर देवाचे दूत चडलेले देंवलेले तुमी देखतल्यात देवाचें उतर हें वाकडी तुका क्रिस्ता हांव बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हजी भेट केली क्रिस्त थंय जेजू बळका थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया कैद्यांची सेवा इंडियान करची हाचो उगडास काडून आज हो कैद्यांची कैद्यांच्या सेवेचो ब्रेस्तार म्हणून ह्या बाळक जेजूच्या पूर्ण शेतांत आमी आचरिता कित्याक आमकां जेजून सांगलें मिसांव आमी मुंदारून आसांव आनी मुंदारून व्हरूंकूच आसा त्या देखून आज हो दीस हांगासर आमी संभ्रमचो प्रस्तावनांत आमी थोड्यो संगती आयकल्यो ऑगस्टाच्या 15 तारखेच्या लागशिल्ल्या आयतारा म्हणजे ह्या वर्सा 13 तारखेर तो आचरून जालो पूण हांगासर आमी आज ह्या ब्रेस्तारा आमकां जायत्या जाणांक सांगता येवंक जाता आनी हांगासर मंगळूर घटकाचो कैद्यांच्या सेवेचो घटक उक्तावण जाल्ले वरवीं आनी तो कार्मेलीत ह्या जागांचें मुखेलपण तो आसलें देखून तो आज आमी हांगासर सगळ्या सांगाता मेळून संभ्रमता ही ल्हानशी एक सुकण्या नदर ह्या प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया हाचेर आमी लावची तर डिसेंबराची 8 तारीख 1981 ब्रदर वर्गीस करिपेरे आनी ब्रदर फ्रांसीस कोडियम MCBS बेसाचे हे दोग सेमिनारिस्ट सान थॉमस आपोस्तालाची सेमिनरी वडवत्तूर कोट्टयम हांगासर ते आसले आनी सेमिनाराचे शिकप जोड नासले तांकां ह्या दिसा म्हणजे डिसेंबराच्या 8 तारखेर पार्लरांत बसून आयिल्लीं फोनां स्विकार करूंक रिसीव करूंक वा आयिल्ल्या भेट दिवंक आयिल्ल्या विजिटरांक मेळोवन कोणा जाय तांकां आपोवन तांकां संदर्शन करूंक अवकाश दिवची ड्युटी विकली ड्युटी तांकां त्या दिसा पडली
हे दोगी जाण ब्रदर सांगाता थंयसर पार्लरांत रिसेप्शन कावंटरांत आसले. आनी त्या दीस तांकां एक विशेष अनुभव, पवित्र येवकारिस्तांत एक विशेष कृपा तांच्या दोगांयचेर एक अजापी रितीन आयली. आनी तांची काळजां लासलेली बरी जावन तांणी एकामेकां विचारलें आनी विचार केलो, जेजू कालवारीर एक सुपर डायनामीक लव बॉम्ब जालो, सुपर डायनामीक लव बॉम्ब जालो, मोगा खातीर स्फोटन जाल्लो, मोगा खातीर जीव दिल्लो तसलो बॉम्ब तो जालो. तर आमी सुपर डायनामीक बॉम्ब जायना तरी एक डायनामीक लव बॉम्ब म्हणून जायचे न्ही गे. सुपर नाका वचून दितें, एक डायनामीक क्रियात्मक लव बॉम्ब, मोगाचो एक बॉम्ब, मोगान स्फोट जावचे तसलो एक बॉम्ब आमी जायचे न्ही गे म्हणल्यार चिंताप तांकां आयिल्लें. आनी थंयसर एक विनवणेच्या मागण्याचो एक पंगड, एक ग्रूप तांणी रचलो. आनी जुनाची 13 तारीख 1985 कोटायम सब जेल म्हणलो बोर्ड तांणी एक दीस पळयलो चलोवन आसतना खंय गे. आनी तांकां भारी भोगलें, आमी हांचे खातीर आनी हेरां खातीर मागोन वचों कश्टान आसल्यांक. तर हे चड कश्टान आमची भावंडां ह्या जैलांत आसात, कोणी तांकां भेट करूं वचनात. ह्या जैलाक एक फावटी आमी भेट करी जायस म्हूण ह्या दोगां ब्रदरांक भोगलें. पूण कितले प्रयत्न केले रे जावना. जैलाक कोणायकी भेट दिवंक नासली मोगाच्या भावनान भयणीनो पळय उडास दवरा. आज तें साद जाता जाल्यार प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया ताचे तावन म्हूण हांव समजतां. म्हजी हांवें सांगितलें सूख आसा जाल्यार ती सूख म्हाका दाखोवन दिवेत आनी हांव ती वळखून घेतां. पूण म्हाका कळीत आसल्या प्रमाणे तितलें सलीस नातलें जैला भितर वचून कोणाची भेट करूंक. कित्याक कैद्यांच्या संबंधिकांक कुटुंबदारांकच एक मेळाचें जाल्यार आनी तांचे कडेन उलोवचें जाल्यार तितलें कश्टाचें तें आमी जायते जाणांनी वाचून वा अनुभव विचारून आयकून समजलें आसतलें हांव. तशें म्हणटा आसतना कितले प्रयत्न केले रे तांकां जावना. आनी अशें आसतना देवाची मांडावळ पळया तितके मुखार येता आसतना प्रिजन फेलोशीप इंडिया पयलें तांणी पळयलें कोटायम सब जेल. आतां हांगासर प्रिजन फेलोशीप इंडिया म्हणलो एक बोर्ड पळयलो, एक नाम फलक. भितर येयले थंयसर आसता एकलो क्रिस्तांव मिस्टर जॉन, श्रीमान जॉन. आनी ताणें पोर सांगलें कितें पुरात हें करतात कैद्यां खातीर आनी जैलांत आसल्या तांच्या भावनां खातीर गे म्हणून. हांकां भारी खोशी जाली. आनी ताच्या मुखेलपणाखाल तांणी त्या जैलाची भेट केली. देवाचें उतर वाचलें आनी नियाळ केलो आनी मागणें केलें. आनी ह्या देवाच्या उतराचो प्रभाव ह्या कैद्यांचेर इतलो पडलो की भावनो आनी भयणीनो थंयसर एक विशेष रितीचें वातावरण उब जालें आनी जायत्या जाणांची मनां परिवर्तन जालीं. जायत्या जाणांचीं मनां आनी घट काळजां धरून काळजाचें मोवाळ जालें. आनी ब्रदर आनीकय येयात आमचे सांगाता, आमकां तुमचे सांगाता मागणें करूंक जाय म्हणालें. आतां तांणी तांकां जाय जाल्या प्रमाणे जैला वचोंक तांकां कोण परवानगी दिता? वडिलांची परवानगी पयलें जाय न्ही गे. सेमिनरीच्या रेक्टराक वडील बापांक तांणी विशय तिळशिलो. आनी तिळशिल्यांत रेक्टर बाप म्हणालो हें आमच्या सगळ्या स्टाफाक, सक्कड प्राध्यापकांक आनी सक्कड सेमिनरिस्टांक तुमी विवासून सांगा जाय. तुमचो अनुभव तुमी केल्लें हें सक्कडांक कळीत जायचें म्हणालो. दीस उदेलो आनी त्या दिसा तांणी तें तांचो अनुभव वांटून घेतलो. आनी तें वांटून घेतल्या तक्षणा एका सेमिनारिस्तानच एक आलोचन दिली, एक आयडिया दिली आनी एक ग्रूप आमी करया म्हणालो. त्या देखून त्या दिसा एक ग्रूप थंयसर तांणी रचीत केलो. ग्रूप कोलो 8 जण सेमिनारिस्ट, ते 1 जण प्राध्यापक याजाक, अशें 11 जाणांचो एक ग्रूप तांणी नेमलो. मागणें करून सुरू केलें, उपास करून सुरू केलें, थोडें सॅक्रिफीस कैद्यां खातीर आनी ह्या कैद्याच्या मिसावां खातीर तांणी करूंक सुरू केलें. आनी तें जाल्ल्यानंत उपरांत तांणी जैलाक भेट केल्ल्या वेळार कैद्यांचो एड्रेस काण घेवन तांकां क्रिस्मसाची नातालांची कार्डां शुभाशय पाठोवन बरयलीं चक्कड कैद्यांक. एका कैद्यान पाटी जाप बरयली एका ब्रदराक आनी म्हणालो, ब्रदर फाटल्या 6 म्हयन्यांत हांव हांगासर आसा, कोणूच म्हाका पळोवंक येवना, कोणूच म्हाका मेळोवंक येवना, कोणूच म्हाका कागद बरयलें येना. हें पयले फावटी तुमी एका देवाच्या मनशांनी म्हाका एक पत्र बरयलां, दैवीक अनुभव म्हाका जालो. तुमकां मस्त, तुमकां देव बरें करूं म्हणालो भावानो आनी भयणीनो. आनी तशें
निमाणें ऑगस्टाच्या 13 आणि 15 तारखे म्हणून 3 दीस 1990 आणि 4 इसवेंत पयलें फर्स्ट नॅशनल गॅदरींग बेंगलोरांत राष्ट्रीय मठाची एक जमत तांणी आपयली. पळय कशें वडटा हें म्हणून ल्हानशें बी किरलालें जड जावन कसो रूख जावन फांटेता आनी फुलता पळया. बेंगलोरांत आपयलें आनी त्या दाड ताका नांव कितें आसलें कॅथोलीक प्रिजन वॉलंटियर्स. कातोलीक जैलाचे कातोलीक स्वयंसेवक. कातोलीक जैला म्हणलें नात जैलाचे कातोलीक स्वयंसेवक अशें तें आसलें. आनी अशें आसतना मोगाच्या भावानो भयणीनो जायते हे ब्रदर मात न्हय ह्या प्रत्येक जावन वर्गीस कारी पेरियाड आनी एकलो ब्रदर एका जैलाक भेट करूंक गेल्ल्या वेळार बेंगलोरांत मात न्हय हेर कडेन एका कैद्यान म्हणलीं उतरां तांचें मोन करगोवंक काळीज कळोवंक लागलीं. सरळांतल्यान भायर हात घालून अशें ब्रदर कॅन यू गिव मी ए चान्स कॅन यू गिव मी वन चान्स म्हाका एक अवकाश कर दिशात गी. जायते पोटी जैलांत आसचे सुखीदार वा अपराधी न्हय निरपराधी. जायते पोटी थंयसर आसचे निरपराधी. हांवें करूं ना म्हाका सांगूंक जाय म्हाका सत सांगूंक जाय. कोण आयकता ए वोस भितर म्हणून एक जाल्यार खोट घालनी भितर घालचें तसलें पद्दती आमची आसली. आज तें करूंक ना करिनात म्हूण हांव चिंता करता जाल्यार देव तांकां बोगसूं दी आनी करिनातलें बरें करूं दी. तशें करूंक ना खंडीत ना कोणाकी करूंक ना. भावानो आनी भयणीनो अशें हें तांचें हो अनुभव हेरां कडेन सांगता आसतना थंयसर ओप जालें. थंयसर जालो जल्म प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया. भारतांत कैद्यांची सेवा जैलांची सेवा आनी जैलांत आसल्ल्यांची सेवा मात्र न्हय जैलांत आसल्या तांच्या कुटुंबदारांची सेवा अशें जल्म जालो. तर मंगळुरांत हें कशें सुरू जालें फकत 5 वर्सां भितर हांगासर कुलशेखर सांताक्रूज गोंयांत आसले सिस्टर डॉमिनिका थोड्या सांगांक एकल्या दोगांक कोणाक स्त्रियांक तेजी सांगता प्रत्येक जण एक स्त्री कोणाची नांवां काडूंक हांव कशी वरिना एकल्या दोगांची नांवां काडटा ताका कारण हांव सांगता मागीर. आनी ही सिस्टर डॉमिनिका थंयसर भेट करताली बेतरी भयण आनी तो व्हड तांकां ह्या राष्ट्रीय संघटन आसा नॅशनल कमिटी ऑफ प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया आसा सगळ्या भारतांत हें चलता तसलो एक घटक एक लोकल युनिट तुमी मंगळुरांत करी जाय म्हणून ताका ताणें सांगलें खंय ती एका कन्वेन्शनाक संमेलनाक गेल्ली राष्ट्रीय मट्टार हेरां सांगता. त्या दाडा मागीर हांगा पाटी येवन वचून पाद्र्यापा कडेन विचारता आसतना कोणी पाद्र्याप नात मेळनात. तिणें विचारलें थंय हांगा कोणीय तयार जातलें बिस्वा कशें गेली कापुचिनांक विचार म्हणाले की आमचे कडेन कोणी नॉन सिस्टर आतां जायना म्हणाले. आनी कोडे जेजुइतां कडेन गेले तांकां कांय जायना म्हळ्यार आमकां काम आसा. आनी कोणाक सेमिनारीन विचार म्हणून कबीर साहेब थंय विचारलें आमी कशें करचें हांगा आमकां क्लास आनी काणी आसात म्हणून. कार्मेलितांक विचार म्हणालो खंय तो व्हडसो बिस्पो अदेक मानादेक दोतोर लुईस पावल सोजो आनी तो व्हडलो सिस्टर तो व्हडलो हांव हांगा जुनांत पावलां मात्र 1990 आनी 5 वर्सां भितर हो प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया सुरू जावन थंयसर सिस्टर डॉमिनिका हांगासर फादर डॉमिनिक हांगासर वडील ताचे लागीं तिणें विचारलें एका पाद्र्यापाक दिवे घेवपाक इतकें मुखेलपण घेवन हांगासर हो घटक सुरू करूंक ह्या पुरबायच्या मिसांव पाद्र्यापान जायत म्हळें आनी सकाळीं येवन विलपी अळे अशें एक प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया म्हणलें आसा तातूंत मिटींग आनी पुरो आसतात हांगासर एक घटक सुरू करूंक आसा खंय सिस्टर डॉमिनिका आसा तुका ती संपर्क करतली मेळटली तुवें तिचे लागीं विचार एक ग्रूप आनी करून हांगासर घटक करूंक आहा तें बरें मिसांव तें तुका थंय हांगा वचोंक मेळटा बरो अनुभव मेळटा म्हणलो. जायत फाल्यां करया म्हणाय करया म्हूण सांगून भावन आनी भयणीनो देवाच्या आदारान देवाच्या कृपेन 2 म्हयन्यां भितर ह्या ताच्या उणेंच म्हणयेत तिचे मुखान सिस्टर डॉमिनिका मुखांतरण हेरांची म्हाका कोणाची वळख आसली शेजाऱ्यांची आनी खंय विगारांक थोड्यांक फोन केलें सिटी वर्डांतल्या भितर फादर असले एक वावर आसा सेवा आसा म्हाका कोण म्हण एकलो तुमच्या पिरगेचे धांवन दितात गे म्हणल्यार सगळ्यांनी बरें म्हणटा कोण तांचें नांव आनी नंबर म्हाका दिलें. विशेश कितें गे म्हूण सांगल्यार सगळ्या भारतांत असले प्रिजन मिनिस्ट्री इंडियांत आसचे स्वयंसेवक जाय चडीत याजक आनी धर्म भयणी आनी सेमिनरिस्ट. पूण हांगासर खोडयाळांत फकत एक धाकटो पाद्र्याप फादर विलपी आनी एक तिके प्रायवंत सिस्टर तिके व्हडली पूण मोरकोटी म्हजी हरणी चड मोरकोटी हांव मोरकोट न्हय म्हणून भाग जाल्ली प्रायज जाल्ली सिस्टर डॉमिनिका ती सोडल्यार हेर पुरा लायक दादले तशें स्त्रियो
आनी हें सगळ्यांक बरें लागलें. हो गट हांगासर एक विभिन्न जावन आसा. लायक क्रिस्तांव ह्या संघटनांत ह्या गटाकांत येवन सेवा दितात. कितलें बरें म्हूण राष्ट्रीय मट्टाचेर प्रश्न आमचा विचारले. मात्र नाही 2003 वा 4 इसवेंतच राज्य मट्टाचें संमेलन कोडयेळ्यान चलचें बरें जालें. त्या वेळार हांव नातुल्लो, कित्याक 1999 सप्टेंबर 27 तारखेर ताचो जल्म ह्या प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया मँगलोर हाचो जल्म बिस्पाच्या घरा गोडी बापाच्या घराच आमी इनॉग्रेशन केलें आनी ताचो जल्म जालो. सदां 4 वर्सांची सेवा जाता आसता म्हाका वडिलांनी बैल्या गांवाक स्पेनाक शिकपाक वचूंक सांगलें आनी फादर जॉन आलेक्स पिंटो हांगासर आसलो. ताणें तें मुंदारिल्लें. आजूनय तें मुंदारूच आसा देवाक जावं अर्गां हांगासर कोडयाळान. आनी तो व्हड फादर जॉन आलेक्स पिंटोच्या आवजेर हांव वचून थोड्याच म्हयन्यांनी म्हाका पात येवंक वचूं जावना. हांवें सांगलें लाळे असलें आसा हांगा आपूण करयेत आमकां हांगा जागो ना जाल्यार फातिमा रिट्रीट हावज या खंयसर रूम बूक करयेत. बरें करून ताणें तें घेवन भाव भयणीनो राज्य मट्टाचें संमेलन केलें आनी ह्या प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया लोकल युनिट कोडयाळच्या युनिटाक आनीक एक बॉल मेळ्ळें पाकाट्या फुटलें आनी हें सुकणें बरें करून उबें येवंक सुरू जालें. आज म्हाका संतोश भोगता. येवच्या म्हयन्याच्या 27 तारखेर हाका 26 वर्सां 24 वर्सां भरतात आनी रुपयाळे वरां सुरू जाता. ह्या प्रिझन मिनिस्ट्री मंगळूर युनिटाक आमचे हार्दिक शुभाशय. ही 26 वर्सांची मेटां पावलां काडून ही वर्सां शबीत हांवें संपोवन बरी सेवा केल्या आनी दिल्या. आनी ह्या वखदां हांव उडास काडून कशें व्हरतां. एक श्रीमान आयवान डिसोजा म्हूण हांव चिंता वालेन्सिया फ्रिगेजोसो पापू पणंबूर काम करतालो. म्हयन्याच्या हर एक शुक्रारा दनपारां जेवण आसतना हांव चिंता भोवशा हांगासर येवन आमी आराधन म्हूण आसलें हांगा सक्रामेंत भायर दवरताले पयले म्हयन्याच्या पयले शुक्रार सगळो दीस आतां आसा म्हूण चिंता हांव. वय सकयल आराधाची चापल आसा आनी हांगासर आराधन आसा. थंयसर ताणें येवन व्हडल्यान कांताना म्हणून आमी सांगाता मेळोन कोणाक साजता दनपारां 1 तावन 2 वा 2 तावन 3 कितें त्या वेळार 1 घंटो आराधन करचें आसलें. तो देवादेन जालो थोड्या वर्सां आदीं. तो सांगाताचो सुशेल नोरना कुळशेकारचो थोड्याच म्हयन्या आदीं देवादेन जालो. म्हाका भोव दुखलें कित्याक दोगी जाण हे मागीर म्हाका स्पेनाक गेल्या उपरांत ताचो संपर्क नातलो आनी सुशेलाचो थोडे संपर्क जालो पूण तरणाट्या प्रायाचें देवादेन जालो म्हणून मस्त दुखलें. जावं देव तांकां तांच्या आत्म्याक शांती दिवं दी आनी तांची ताणें केल्ली सेवा मानून घेवं दी. म्हज्या अनेक ल्हान भावां भयणी कितें तुमी केलें तें म्हाकाच तुमी केलें. जेजून म्हणली ह्या उतरांचेर पात येवन आनी हांव बंद देत नासलो आनी तुमी म्हजी भेट केली म्हणलें उतर देग दिवन कैद्यां थंय जेजूक पळोवन करची जावन आसा ही सेवा प्रिझन मिनिस्ट्री इंडिया कैद्यांची सेवा. तर आपुरबायची सेवा न्हय गी ही. पूण म्हाकाच्या भावान आनी भयणीनो तुमकां तुमच्या मतींत थोड्यांच्या मतींत सवाल उदेवचें सहज आनी म्हज्या लागींच विचारलें आसा. तुका तें वचोंक बेन दिसा न्हय यो बा तें सोर न्हय म्हळ्यार जैलांत आसल्यार सोर म्हणून आमकां केदाडे आनी तें कोणी केल्लें तें बरें तुका बेन दिसा न्हय हे म्हाका हें आपूण व्हरता म्हज्या लागीं थोड्यान विचारलें आसा. कांय जायना हांव आपूण व्हरता ये कांय जायना हांव आपूण व्हरता ये म्हळ्यार आनी एकल्या दोगांक आपोवनी व्हेल्लें पळोवंक आनी थंय गेल्या उपरांत तसो मनोभाव बदल्लो. मात्र न्हय थोड्यांक आमकां हाचे विशीं कांयच चिंतनातल्यांक तें सूख करन कोणाचो गे मांडो मारन कोणाचें गे खावन आनी काले लुटून येवन जैलान पडल्यात तांकां काल्याक आमी सेवा करची आतां. थोड्यो फावटी थंयसर आसल्या अधिकाऱ्यां समेत तांकां तुमी कालें करचें पडलें आमकां कालें करा आमकां न्हय कश्ट तशें अशें चिंता आसा जावं की बरें तुमच्या लागीं मुळांक घेवन येना पूण सदां ताचो मनोभाव म्हण थोडे फावटी तसो आसलो. हे आतां विचारचें काल्याक तुमी येवचें तांचें मन परिवर्तन करच्या खातीर तांचे लागीं इल्लें उलोवचें तांकां कालें शिकोवचें कालें मागणें करचें. म्हयन्यानी पडे मीस पेटयताले आमी थंयसर मीस आसलें कुमसार आसलीं क्रिस्मस दिपावळी रमदान ही 3 फेस्तां करताले हांव. कॅन्डल मेकींग आनी कितें ताळोळ केलें ताच्या उपरांत जायत्यां घडलां म्हाका कळीत आसलें मात हांव सांगता उरलें ती सांगतेली. भाव भयणीनो एक फावटी भितर वचूंक लोकल सुपरिटेंडंट सोडून येतल्या वेळार सीदा म्हज्या नेण्ट्यापणान बेंगलोर सुपरिटेंडंट DIG ऑफ प्रिझन्स ताका फोन केलें. फादर तुका आतां इल्ल्या वेळार पाटी फोन करता त्या मोबायल ना लँडलायन फोन केलें आनी ताणें म्हाका आपयलें पाटी फोन करता म्हणलो फादर सीदा वसा तुमी ते तांकां ल्हान मांड्याचे बांयतले माणके तुमी करची इतली बरी सेवा तांकां कळीतच ना. ऑब्जेक्शन घालें जाणा तुमी भितर आमकां शेम्याना घालूंक घालें शेम्याना घाली जाल्यार ताका कोल जाय न्हय गी कोल भितर आयल्यार ते कोणाय की मारूंक एकालें खुणी करूंक अपेक्षीत म्हणून तांकां मेळ देखून रूल प्रमाणे वचूंक ना म्हणून हांवें ताका सांगलें कळ्ळें तूं सोडिना जाल्यार हांवें उंच त्या अधिकाऱ्यांक सांगूंक जाय पडटलें कालेय प्रॉब्लेम तुका जाल्यार हांव ताका जबाबदार न्हय.
तितल्या ल्हानपणां सावन पूण धैर्य देवाच्या उतरांत हांव आनी देवाच्या पवित्रत्म्यांत हांव म्हाका मेळिल्लें तें जालें कार्य जालें. आतां सगळ्यान ताचे उपरांत म्हज्याच खासगी जिवितांत म्हाका 5 फावटां पुलीस क्लियरन्स समेत DIG PS सांग मान कर दिलें आनी एकलो म्हणलो सगळ्या चरित्रेंत अशें जावना हें तुका कशें साद जालें म्हणून. देवाची सेवा निस्वार्थपणी जेजूचे मिसाळ निस्वार्थपणी केदाळा तुजो वेळ तुजी भूक तुजी थांक आनी तुजी पुरस म्हणलें कितें करताय देव हर एका वाटेन पावता. हें म्हज्या जिविताच्या हर एका हंतार न्हय फकत तसल्या सेवेन इतर संगतीने हांवें अनुभव केला. भावन हांवें म्हणिनो तांकां कितें आमी सेवा दी जाय तांचेर बदलाम घालूंक तूं आनी हांव कोण. जडटी करूंक सोमी येता तें सोम्याक सोडा म्हणून सोम्यान सांगलां न्हय गे देखून आमी जडटी करूंक ना. हांवें काम सुरू करतना थोडे म्हज्या इश्ट येस जाताली देश भाजपानी बंदिकाने सचिवा म्हणचे जाल्यार म्हाका कुशेन म्हाका संतोश जातालो. आनी थोड्यांनी एकल्या बरें करून कितले अपूर्व मिसां ह्या वेल्फी दीस इज अ न्यू कॉन्सेप्ट एक नवें चिंतप आनी नीज हांव क्रिस्ती चिंतप हें कितें जेजून तूं सांगलें हांव बंद देवस्थान तुमी म्हजी भेट केली अपूर्वाचें चिंतप हें म्हणून ताणें सांगलें अशें मस्त उत्तेजन मेळ्ळें. आनी बिस्पा लागीं हांवें सांगलें फादर सायबा न्हू हे सगळ्या देश कळोवचें बरें न्हय गी सकडी ह्या जाकाचो धर्मपडीचो लायकचो आमकां सहकार जाय न्हय गी तूं एक बरोवन दी म्हाका म्हणलो. आनी इंटरनोस म्हळ्यार आमचे भितर म्हळ्यार पत्र देश फायज करतात पाद्रापांक आनी बिस्पाक मात मेळचें तें सिस्टरांक मेळटा म्हाका गुर्तना. इंटरनोस म्हळ्यार पद हर एका म्हयन्याक तातूंत प्रिझर्व मिनिस्ट्री इंडिया मंगळूर गटाक हाचे विशयान हांवें बरयलें सगळ्यांक कळीत जालें आनी ही सेवा मुंदोरून गेली आजूनय मुंदोरून आसा. तर चड नाका भावन बिडिनो आमी आखेर करया आयच्या आमच्या चिंतापण आमचो नियाळ आयचो हांव सांत आपोस्तला विशीं एक 2 सुत्रां सांगून कित्याक म्हूण सांगलें हाका कारण आसा. बार्तोलोमेव म्हळ्यार कोण नातनायल येता आसतना नातनायलाक फिलिपान घाल म्हळ्यार वचून हांवें बसायले सोडून राक आमी पळयलां तोच नजरेचो जेजू नजरत थंय खालें बरें येत बिल्लो दिवचो आमी लेबल मारचें तो तसलो थंयचें गे तें तशेंच जैलाचें गे तांकां कांय करून फायदो ना. आमी बिल्लो दिवचो आमी तीर्प दिवचें खंय दी म्हळ्यार तसलें तें कोणाचें मान केल्लो भायर आसा वो कोणाक बकरो आवलो थंय लागीं ह्या बकऱ्या धरून भितर घालो कित्याक भितर घाली जेत्त कोणाक म्हणी असले जाल्ले कडेन ही आमची परिस्थिती भावनो भयणीनो. आनी तसले कश्ट जाता देखून एका बिस्पान एक पोटी म्हळें दे आर कॉट वी आर नॉट. तांकां धरून भितर घाला आमकां धरून भितर घालूं ना म्हळ्यार आमी खून केल्या म्हणून न्हय सकडी अपराधीस निरपराधी कोण नात तांणी केल्ली कुणी पुलिसांनी धरली तांकां भितर घालें कुडयलें. आमी केल्ली कुणी गुप्ती केल्लें कोन्ने पळोवं ना वी आर नॉट कॉट आमकां धरूंक ना देखून आमी भायर जावन तांकां कित्याक करी जाय ताणें कालें केलां म्हणून ताणें इतलें वायट कर आनी कितें सपोर्ट करचें की असलें चिंताप ना. त्या मनश आनी तितलें मातने भावना बिडिनो एक गरजेचें चिंताप ह्या खैद्यांक सुटका दिल्या उपरांत तांच्या घरचीं बायल आनी भुरगीं वा कुटुंबां आवय बापूय सगळें तांकां घेवंक तयार आसनात देखून कैद्यान जैलांत सुटका मेळ्ळ्या उपरांत तांकां भायर थोडो तेंप 4 म्हयने या 6 म्हयने वा 1 वर्स तांकां थंय दवरून रिहॅबिलिटेशन सेंटर म्हणटा आमी तांचें मन तांचें आनी तितकें सुदरावन आनी तांच्या घरच्यांक आपोवन तवळ मेळोवन ताणें सूख केलें जावं पुरो ह्या तरेन सूख करनासतना शिक्षा मेळ्ळ्या तो आतां घरा येता ताका तुमी स्विकार करी जाय अशें तांकां तांचें रियुनियन परत एकूड करचें काम प्रिझर्व मिनिस्ट्री इंडियाचें जायतें आसा सांगचें जायतें आसा उरलें तुमी म्हाका मेळा वा तांचे कडेन विचारा तें पुरो नाल्यार आज मस्त वेळ जाता त्या देखून भावनो भयणीनो आमी हें बरें पूण त्या आनी नातालायनान नातानायलान नजर जावन कितें येत म्हणून एक नेगेटीव नकारात्मक चिंता केलें जाल्यार जेजूचें चिंता पळया नातानायला पळय कितेंच पाथाक वा कितेंच अपराध नतलो मनीस ए गायललेस पर्सन जेजू परंत पळयता तो नकारात्मक पळयता जेजू सकारात्मक रितीन पळयता. पळया एकाच मनशाक तें चिंता कशें बदलता म्हणून जेजू आनी तो जेजू हे जेजू सोडवणदारा मानून घेता बदलावन पळया देवाच्या उतराक आनी जेजूक आमी भेटता आसतना येवकरिस्तान जेजूक भेटता आसतना आमचें तें बदलावण येता आनी आमी रुपांतर जाता तसलें बदलावण ताचे कडेन जाली. त्या देखून आमकां कोणेंय खेळ्ळें वा कैद्यांक कोणेंय बदलाम घालें तांकां थंयसर हें केलें प्रिझर्व मिनिस्ट्रीच्या सांज्यान तुमच्या लागीं हांव विनंती करतां तांकां भेट करून गेल्ल्या वेळार तुमी सांगा
तुमकां हेरांनी कॅन्डलां जावं पुरो हेरांनी बांदलां आनी तुका भितर घाला जावं पुरो पूण उडास दवरा देव आमचो बाप जेजू मोगान तुमचे दिश्ट घालता आनी म्हणटा हांव केंडिना कित्याक हांव उक्तो असलो ताणें म्हाका न्हेसोवन दिलें हांव बंद आसलो ताणें म्हजी भेट केली देखून जेजूच्या नांवान आमी तुमची भेट करूंक आयले हांव जेजू तुमचो मोग करता जेजू विशयानूच नातनाल्यान नेगेटीव म्हळें पूण त्यात नातनाल्याक जेजून बरें म्हळें देखून कांय बी नाकात समाज तुमकां कसलोय बिल्लो दिवं दी तुमचे कुटुंब कसलोय बिल्लो दिवं दी पूण आमी जेजूच्या उतरान तुमकां दैट दिता आनी सांगता हांव जेजू तुमचो मोग करता एक दीस तुका न्हीद मेळटली सत जिखतले तूं भायर येतलो हें तुमी तांकां सांगा आनी हांच्या खातीर भावा आनी भयणी आमी मागया 7 दीस जाता जाल्यार आनी थोडे सर्वया सर्व ना जाल्यार थोडे फुडें तांचे सांगता वचून भितर कितें घडटा पळया आनी क्रिस्ताचे मिसांव आमी मुंदास व्हरूंक हो आपोस्तल आमचे खातीर मागोवन दी आनी ह्या सेवेचो पात्रून मॅक्झिमिलियन कॉल्बे ताच्या इश्टा खातीर सांगात्या खातीर जीव दिल्लो आनी अशें मोग क्रिस्तान सांगले बरें वर्तो मोग ना म्हणून सांगलो जीव दिवन मोग केल्लो आमा पासत विनंती करून दी आमेन. उबी रावन भावार्थ्यांची प्रार्थना करया. मोगाळ भावा भयणीनो बापान आपल्या एकल्याच पुताक धाडून आमकां पातकाच्या बंदरांतली सुटयली निरापराधी जेजून अपराधी आमचे खातीर शिक्षा सोंसली आमच्या खातीर तो क्रुसार मेलो पातकाच्या सर बांदपासांतल्यान सुटोवन आमकां बापाचे स्वतंत्र भुरगीं जावन जिवंक फावो केल्या ह्या जेजू मुखांत्र सर्व आमची मागणी सर्गीच्या मोगाळ बापा सरशी आतां आमी उबारया. आमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वेस्परा बापा आमी मागतां आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्या पासत आमच्या पाप साहेबान सर्व गवळी बापांनी याजक आनी धार्मीक भावा भयणींनी जेजूचे विशेष म्हणयारी जावन वावरतना जेजूचे बंदेंत आशिल्ल्यांक सुटका दिवचे मिसांव प्रामाणीकपणी जारयेक हाडच्याक तुज्या कुरपेन तांकां भर म्हूण मागतां. मोगाळा बापा मागतां आमी आमच्या सरकारा पासत समाजाच्या सक्कट लोकांच्या बऱ्यापणा खातीर वावरिशें तांची दिश्ट आनी काळीज विशाल कर. बंदिवानांक जाय पुरत्यो सवलत्यो वदकसून दिवचे सांगाता तांच्या जिणी परिवर्तनाक पूरक परिसर जैलांनी आसा करच्याक आनी समाजांत शांती आनी सुवेवस्था रास करच्याक वावरिशें तांकां तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. काकुळदारा बापा आज कैद्यांच्या सेवेचो दीस आचरण करतना जैलांत आसच्या सक्कड आमच्या भावंडां पासत मागतां. निरापराधींक बेगीनच न्याय फावो जावन सुटका मेळच्याक अपराध्यांनी तांची सूख वळखून फाटीं येवन समाजांत बरे नागरीक जावन जियेवच्याक तांकां आशिर्वादीत कर. कैद्यांच्या कुटुंबदारांनी बरवसो सांडिनासता कुटुंबदाराच्या वेगळाचारा वरवीं येवचे समस्ये फूड करूंक तांकां धैर्यादीक कर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. सर बरेपणाच्या दातारा घाल तुजें बेसांव प्रिजन मिनिस्ट्री इंडिया हांच्या मंगळूर घटकाच्या आदल्या तशें आतांच्या आत्मीक डिरेक्टरांचेर आनी सक्कड सांद्यांचेर तांच्या मिसावांत तांणी सुडसुडाय तृप्ती आनी उदारपण दी. ह्या मिसावांत आदार दितल्या दानींक आनी हितचिंतकांक तुज्या कुरपे देण्यांनी बर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा हांगासर जमलेल्या आमा समेस्तांचेर तुजें बेसांव घाल. अपराध्यांचें खंडन करन अपराध्यांतय मोवाळ जावंक सुखीदारांचें मन बदलाप खातीर मागूंक आनी आमी सदांच न्यायनितीन चलोवंक आनी हो संवसारच एक सर्ग करच्याक वावरिशें आमकां आशिर्वादीत कर म्हूण मागतां. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा तुज्या लागीं विश्वासान उचारलेली ही मागणी मानून घे. आमी सुमेस्तनी तुजी स्वतंत्र भुरगीं जावन जियेवचे थंय सदांच वावरिशें आमकां तुज्या सुबाम बेसांवांनी बर हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. कानी को घेऊन आम्ही आमी आयल्या तुझे सम
बापा आमच्या रसणारा भोपून घेतो दयेत्यो जालिम पुराता कृपेतेन्या दातारा गोवा हुंडो दाका सोरो तुका भेटयता जेसूचे मासरग संबोधन म्हूण मागता हे कामोनान सुख दुख आमचे तुका अर्पिता मानून घे बापा म्हूण मोराता खाणी घेवून आमी आयल्या तुमचे संकार बापा आमच्या रसणारा ओपून घेतो दयेत्यो लाल्यो पुराता कृपेतेन्या दातारा म्हज्या भाव भयणीनो म्हज्या आनी तुमचें हें बलिदान सपुर्द जाल्या बापाक मानतर असल्यान जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी पवित्र विचारदाबाक सर्वेस्पोर मानून घेव सर्गींच्या बापा जेजून कुर्सार सगळ्या मनशांचे सरुणे पसत अगणित मोगान केल्लें आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या धर्मदुतां वरवीं आमकांय उंड्या वायनां दाकांच्या उंड्या दाकां वायनाच्या रुपान भेटोवंक मेळ्ळें ह्या बलिदानाचो अर्थ गुंडायेन वळखून आमच्या अक्रिस्ती भावां भयणी पासत जेजू सांगता आमच्याय जिविताचें बलिदान करूंक भगवान बर्तोलोमेवाचे मिरवणेन आमकां करपा दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पोरांतय उबारता सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासोया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सर्पदुदाराने ससनाच्या देवा सर्व कळ्या आनी सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो तुजी पवित्र सभा पवित्रतायेची कुणा जावन ह्या संवसारान सदां उरच्याक आनी सर्गीची शिकोवण सगळ्या मनशांक पगड करच्याक तुवें ती धर्मताचे बुनादीचेर थीर आनी घट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें किर्तन करता आनी सर्गीच्या दळबारां सांगाती संतोषान तुजी स्तुती गायता Povit, dălbarasul सर्वेस्पोर तू सर्गानी संसार गटोया जनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडोण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां हो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जे तुजी कूड कसवतल्या आमी सुमेस्तांक पवित्रत्म्या आमी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे तुमचे विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बाप्पा पिटर पावलांच्या गोळे बाप्पा आनी सगळ्या ह्या जाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवन म्हणून बरोच धरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणींची कागूत कर तांकां आनी तुजे सगळे मेल्या सुमेस्तांक ते जावन ह्या मंगळूर घटकाच्या कैद्यांच्या सेवेच्या सांद्या अंतरलेल्या दोगां आयवन आनी सुशील नोराचेर काकूत कर आनी आमकां सर्वांक तुजें पद चड मुखामळ पळोवंक फावो कर आमकां सुमेस्तांची आनी ह्या स्वयंसेवकाची दया कर म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाच्या माया सांगाती मागीर धर्मदूत बार्तोलोमेव पात्रोन सांत प्रिझन मिनिस्टर इंडियाचो
मॅक्झिमिलियन कॉल्बे आनी सर कडेन तुका मानवल्या त्या सगळ्या भोगतां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी तांच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोबो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना सर्व कैद्यां खातीर आनी कैद्याची सेवा करतल्या अदीक ऑफिशर्स अधिकारी आनी आमच्या स्वयंसेवका खातीर मागोवन म्हणया आमच्या बापा सर्गेच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशें संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे आमकां तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां दाळें दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवाड सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवाड दया करून ह्या जिवितांत स्वस्त काय आमकां दी सर्गीचें भाग आनी आमच्या सोडून जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान अत्र दिल्यांक आमकां तुज्या उदका कुतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकारांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना सोम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धर्मता म्हणे तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे देश घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं जियेता आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांच काल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दियात देवाची शिळये संसाराचे पाप करते आमची काबूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूत कर देवाची शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी हांव बंदेंत आसलो आनी तुमी म्हजी बड केली पळया एक इस्रायल घर ताचे कडेन पाप ना कैदी जायते वेळी निरापराधी म्हणसो जेजू देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळेच्या जेवणाक आपयली तूं आनी हांव निजायकी भागी सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फोगो ना पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली सुमिया तू ये खालसा मोचा तू ये काळीस मोचे मंदिर तुझे निवास करू तू ये सुमिया तू ये खालसा मोचा तू ये काळीस मोचे मंदिर तुझे निवास करू तू ये मंदिर तू देवाचे गर्भोभित्र ज्ञाचे पातकावी सांबाळ जिने तुझे सातेले तेतना येणे मोचे ये सुमिया तू ये खालसा मोचा तू ये काळीस मोचे मंदिर तुझे निवास करू तू ये
गर्मोचे मागण्याचे न्हय भुयार सोरांचे काळीज तुझे घर देवाचे सांभाळ गणमान तुझ्या आज्ञाचे ये सोमिया तू ये. मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. तुबुश्या आमचे दोळे धांप्या सूर राटावळी पयस दवरून जेजू आमच्या काळजांत आयला त्या जेजूक आमी पळोवया, ताचे लागीं उलोवया. सोम्या जेजू, तूं आमच्या काळजांनी आसाय, तुका आमी अर्गां दिता. तुका आमी दिन वाचता. आमचे संगीत तूं राव, आमच्या कश्टांनी आमच्या संतोशांनी तुजें मेतेरपण आमकां तूं दी. ताका आमी वंदून एक ल्हानशें भजन गावया. तुजे लागीं आयल्या सोम्या, तुजे लागीं आयल्या सोम्या, तुजे लागीं आयल्या सोम्या. तुजे लागीं आयल्या सोम्या म्हणया. तुजे लागीं आयल्या सोम्या, महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. महिमा आनी स्तुती तुका जावं सदां. तुजे लागीं आयल्या सोम्या, तुजे लागीं आयल्या सोम्या.
कृपे सागोरा दर्शन दी 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 तुझी लागी आयल्याव येसुम्या तुझे लागी आयल्याव येसुम्या महिमानी स्तुती तुका सांग सदा महिमानी स्तुती तुका सांग सदा तुझे लागी आयल्याव येसुम्या तुझे लागी प्रार्थुया. देवा सर लोकांच्या बापा सर लोकांक तुजी आनी तुवें धरलेल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवचे खातीर जेजूच्या आपोवण्याक आनी आज्ञेक पावळ दिवन धर्मदूत देसान देसांनी गेले. आमच्या काळाच्या मनशांक तीस बरी खबर दिवंक आमच्या मदल्या जायत्या जाणांक आपोवन गांवां गांवांनी धाड आनी सस्नाचें जिवीत दितले ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाळून तांकां बोल दी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सर्वोद्वेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धरता. देवाचे वरकार. दय करून बसा. भोवन निवडिनो तुमकां सुमेस्तांक आमी कर्मेलीत फ्राद एक अपुरबायेचो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. ह्या हप्त्यांतली लितुर्जी अशी आसा. सोमारा दीस सा आगोस्तीन हाचें स्मरण आमी करता. मंगळारा दीस सांजुवां बावतिस्ताची शीस कापणी आनी बुधवारा दीस भारतांत आमी सा इफ्रेजिया इल्यू तिंगळ हिचें स्मरण आमी करता. सिरो मलबार पवित्र सभेक सिरवल्ली ती एक कर्मेलीत माद्र. केरळाच्या ह्या धर्म भयणीक 2014 पापा फ्रांसिसान सांतीपणाक उबारलो. पल्ल्या आमकां मंगळूरकारांक एक वर्त्या संभ्रम असो दीस. हांगसर येवन जियेल्ल्या एका धर्म भयणीक सांतीपणाक उबारलेलो आसा आनी त्या सांतिणेचें फेस्त फाल्यां आमी संभ्रमता. ती इस्रायेलाच्या पवित्र जाग्यान जल्मून कर्मेलीत भितरली माद्र जावन उपरांत हांगसर कोडयाळांत एक कोवेंत उबारचे खातीर 1870 इसवेंत हेर 5 जाणां सिस्टरां सांगता मंगळूराक पयण धरता. दर्या वाटेर तेगा धर्म भयणी मरतात आनी शाबीतायेन येवन पावल्ल्या पैकी ही सांतीण सा मारिया बावोर्डी एकली. 2 वर्सां हांगसर ती जियेली आनी उपरांत परतून फाटीं माय गांवाक गेली. 2 वर्सां ह्या आमच्या गांवांत जियोन आज सांतीपणाचो कुरो जोडिल्ल्या ह्या सांतिणेचें फेस्त कांकनाडींदासच्या कर्मेलीत भितरल्या माद्रीच्या कोवेंतांत फाल्यां
व्हडा गद्दळेन आचरण करतात. फेस्ताचे मीस संजेच्या 5:30 वरार आसा. तुमकां सुमेस्तांक आमच्या सिस्टरांनी मोगाचें आनी वत्तायेचें आपोवणें दिलां. फाल्यां संजेच्या 5:30 वरार कंगनाडी भितरल्या माद्रीच्या कोवेंतान. हांगसर आज आमी कोंकणी मान्यता दिवस आचरण करता. कोंकणी आमच्या मायभासेक राष्ट्रीय मान्यता मेळ्ळलो संभ्रम. येदोळूचो तो सकाळींच्या 8:30 वरार बावटो उबारचे मुखांतर आमी उक्तावण केला. आतां आमच्या मलगड्यांचें दायज म्हणजे आमच्या मलगड्यांनी वापरलेल्यो थोड्यो आदल्यो वस्तू जे आतां आमकां पळोवंक मेळनात ते आमच्या कार्मेल मायेच्या ग्रोट्ट्या लागसरासच्या बाळूक जेजूच्या हॉलांत आपुरबायेन मांडून दवरल्यात. त्या देखून तुमी सगळ्यांनी मीस जातसर थंयसर एक भेट दिवची. एक्झिबिशन कोंकणी एक्झिबिशन हॉलांत आसा, तुमी थंयसर वचचें. मोंती फेस्त लागीं आयलें आनी नोवेना ऑगस्टच्या 30 तारखेर सुरू जातात. 9 दिसांची नोवेना कार्मेल मायेच्या ग्रट्ट्या लागीं आमी ती मांडून हाडल्यांत. संजेच्या 5:30 वरार तेर्स, त्या उपरांत नोवेन आनी फुलां रोंपोवंक आनी 6 वरार हांगसर मिसाचें बलिदान आसा. ह्या पोटी आमी एक विशेश मांडवळ केल्या की फुलां अर्पूंचे सांगाता दुबळ्यांक आनी गरजेवंतांक जाय पडच्यो वस्तू आमी मोरयेक हाडून दितेल्या. एकेका दिसा एक वस्तू, खंयची वस्तू खंयच्या दिसा हाडिचे म्हणून आमी पयलेंच तिळस येतल्या आनी उपरांत नोवेन जाल्लेंच ह्यो सर्व संगती सांगाता घालून जावं दुबळ्यांक वा आश्रमाक आमी त्यो वस्तू वांटतेल्या. नोवेनाच्या पयल्या दिसा ऑगस्टाच्या 30 तारखेर भुरग्यांनी तशें व्हडांनी येता आसतना साकर हाडून येवची. हांगसर ह्या पुणशेतांत आमी कॅरिझमॅटीक रितीर मांडून हाडल्या. ऑक्टोबराच्या 20 आनी 3 तारखेतावन 25 तारखे म्हणसर सोमार, मंगळार आनी बुधवार ही रितीर हांगसर आसा. सगळ्या दिसाची रितीर ब्रदर प्रकाश डिसोजा बँड रतावन आनी कर्मिलीत याजक ही रितीर मांडून हाडटले. रजेचे दीस ते सोमार आनी मंगळार तशेंच बुधवारी आमी रितीर मांडून हाडल्या. भोव न्ही भयणीनो, येदोळचो तुमकां कळीत जाल्ले प्रमाणे आमी हांगसर खैद्यांच्या सेवेचो ब्रेस्तार प्रिझन मिनिस्ट्री थर्सडे मांडून हाडलो आनी हे मीस मात्र न्ही हांगसर चलची 9 मिसांय तांचे पसोतो नोवेना वेळारी आमी तांचे पसोतो मागता. फाटले 25 वर्सां तावन खैद्यांचे सेवेचे मिसांव लायक तशें धार्मिकां सांगाता मेळोवन करते आसात आनी हांगसर ह्या मंगळूर घटकाचे सांदे मुखल्या बांकार ते बसल्यात आनी तांची वर्ती सेवा फाटल्या 20 आनी 4 वर्सांनी ह्या खैद्यांक जैला भितर आसच्यांक तशेंच जैला भायर आसच्या तांच्या कुटुंबाक मेळते आसा. ती तुमचे बरीच लायका. तांकांय तांचो दिसपट तें काम आसा, कुटुंबाची जबाबदारी आसा. जाल्यारय तांच्या वावरांतले सांगाता मेळोवन तांचो वेळ इल्लो उरोवन ह्या एका आपुरबायेच्या सेवेंत ते करसितात. आनी हे मिसांव हांगसर कशें चलता म्हणून याजक बापानी येदोळूचो आपुरबायेन शर्मावच्या वेळार विवरसिलां. हांवें तांचो कॉर्डिनेटर जेरोम हांगसर आसा ताका उलोवंक अवकाश करून दिता म्हणलें, पूण येदोळचो याजकान संपूर्ण विवर दिला देखून तो आतां हांगसर उलोवचो ना. पूण आमी खंडीत जावन ह्या आमच्या भावांनी भयणींक शाबासकी दिवंक फावो. एक अप्रतीम काम ती करते आसात. त्या देखून आख्ख्या मंगळूर DSSच्या तर्फेन तांकां आमी ताळयो पेटून अभिनंदिसूंचें. कित्याक आमी आज हांगसर ब्रेस्तार मांडून हाडलो गे म्हळ्यार ह्या मिसांवा विशयंत आमकां सगळ्यांक जागृत करचें. मात न्ही असल्या एका बऱ्या मिसांवाक आमी प्रेरीत जावचें. त्या देखून तुमचे थंय कोणाक असल्या मिसांवांत दवरया. खासकी तशें हेरांचे अभिप्राय, हेरांचे इरादे जेजुबळका समर्पिया. सांगात आस ह्या कैद्यांची सेवा करच्या स्वयं सेवकां खातीर कैद्यां जैलांनी वळवळच्या निरअपराधी तशेंच अपराधी कैद्यां खातीर आनी तांकां थंयसर सराय मार्गदर्शन दिवन तांचें मन परिवर्तन करच्याक. कित्याक जैल एक शिक्षेचो जागो न्ही, बगार सुदारणाचो केंद्र, सेंटर्स ऑफ रिफॉर्मेशन. तांचें मन बदलूंक तांणी थंयसर वावुरचें.
तें तांकां फायद्याचें जावच्या खातीर आनी बऱ्या तरेन करूंक बाळो जेजू तांकां फावो करून दी. हांव बंद नासलो आनी तुमी म्हजी भेट केली हो उलो घेवन वावर करच्या सर्वांक जेजू बाळक राखून येवून मागया. ये भगवान जेजू बाळका तुजी सर पदवी हाज्या भितर हांव घडा बी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांवन देंगू कोल्लो आसता. तुका पातेने उलो मारतले आसक्तांक देनाय आनी तुज्या बेसावाने बर आमेन. आमच्या बाप्पा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजे कुशी सर्गात जाता तशें संवसारांत जावं. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरे कृपे मृलय सुम तुजे सांगत आश्रय भितर तूं सुदेवण सुदेवी फॉर यू कुशी जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरे कृपे मृलय सुम तुजे सांगत आश्रय भितर तूं सुदेवण सुदेवी फॉर यू कुशी जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो नमान मरे कृपे मृलय सुम तुजे सांगत आश्रय भितर तूं सुदेवण सुदेवी फॉर यू कुशी जेजू. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांगात आनी आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांगात आनी आमचें मागणें. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्रत्म्याक जेजू बाळका आमचे बेसांगात आनी आमचें मागणें. जेजू बाळका कडेन मागया. ये अजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजांचेर एका गोल्दीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार आमी सरपड मागताव. तुजे इतलें बिरमोतें बरलें मोवाळ काळेज आमची मागणी स्विकारसूं दी आनी इतलें अत्रेकार मागची कृपा आमकां दिवं दी. काळ आमचेर सर कश्ट निरासपण तुजे कुमूक आनी बुजवण आमकां धाड. बापा आनी पवित्रत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्या सरां सर्वता आमेन. बाळका जेजून जायते उपकार आमकां केल्यात. हें कैद्यांचें मिसांव मुखार सून व्हरूंक तशेंच आमच्या खासगी जिवितांत आमचे मागणें आनी इरादे आमच्यो गरजो समजून घेवन तो आमकां पावला. सर उपकारांक अर्गां दिवन म्हणया. ये भोव उद्दार बाळो जेजू तुजे मुखार आमी सरपडताव. तुवें आमकां दया केले देवाड्या उपकारा खातीर आमचे अर्गां भेटोवंक आमी आयले हांव. तुज्या काकुलती आमी वर्णितले हांव. तूं जावन आसा आमचो देव रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळीं पातेनी तुजेर आमी दवरताव. तुज्या आज्या इमाजे मरे फात तुजी भक्त सगळ्यान विस्तारून दी. सर क्रिस्तांव तुज्या बाळपणा मान देवन दीत आनी तुजे खणांतले जय वेग मजा जोडून देत. स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू आमेन. सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सव्या रावण तुमचें संरक्षण करूं, तुमचे भितर तो रवाण तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रवाण तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रवाण तुमकां राखो, तुमच्या वयर तो रवाण तुमकां आशिर्वाद दिवं जो बापा आनी पवित्र सगळ्यांची येता आनी राज करता ससनाच्या ससनाक. फाल्यां न्हय परवां मैसुरांत व्यासचे कडेन एक टिचर मुर्शा बाळसांव तूं सलमोन आयलो, पातकां उपरांतले आमकां वयर काडले. ल्हानवी कायेंची येलोय दुबळ्या थंय भुतार चालूय सैताचो मोकूर जोडलो. नामांची सुबाळका सर्गीच्या तारोका उगडी गायता वायच्या दिसा. मनशांच्या पोसणारा आमच्या सांबाळणारा भलायकेच्या दातारा. मुखाळ पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. भगेन कुर्सूचे कृपेन देवर आमकां आमच्या देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवे आमेन.